पूण एक पायलट जरी तर तो एक 15 दीस ताचें काम करिना जाल्यार त्या उपरांत खंय ताका ट्रेनींग दितात कारण ताच्या मुखार जायत्यो गेजीस आनी जायते तरेच्यो जे इंस्ट्रुमेंट आसात ते ताणें जाणा जावप गरजेचें ताचो उगडास वचत म्हूण ताका ट्रेनींग दितात पूण तो 20 वर्सां उपरांत परत आयलो आनी धडाधड ना सारकें तुगेलें म्हाका खुशाल पळय गो तें तुका सांगपा जेन्ना न्हू हांवें जायते डायरेक्टरांक कांत बरोवन दिले पूण थोडे मनीस नेगार गेले ताका लागून हांवें चिंतिलें जे मुखो जात तें करपा जाय इवन तुवें सपोर्ट दिलो म्हाका तुमगे मिडियान सपोर्ट दिलो जेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिलो जे तुका काला ती दाखय मू आयज तुमचो उपकार आनी ऑडियन्साचो उपकार कित्याक ही काला हाडलो ती तुवें उक्ती करून दाखयलो मुगे न्हिदोना ती पूण लिपोवन दवरली कोणें तरी लिपोवन दवरली देंवतो तुका चडान चड देव बरें करून तुजो आनीक एक क्लिप पळोवच्या पयलीं एक कांताच्यो 4 ओळी जो आमी रिकॉर्ड करूंक ना कितें केलें मुजी धूय गांवां तोंड उरोंक ना म्हाका ओदीक बरें जाता आसलें तूं जल्मोलें तोर तें रुका पा पा ए बोशेनकू तूं पावतेलें बऱ्या सुका उतरा मोची मोतींदर तोंड करूंक दिवना कांय लोका पा जायतें तुवें सांगलें पाहे हांवें तुजी आयकोंक ना पांय जावन मायचो मोग दिलो हांवें रेस्पे तुका दिवंक ना पा ए भूषण करून पाय भुरग्याचे शिराप घेवची ना भुरग्याक जल्माक हाडटेली मरूंक फाटी सोची ना आमच्या ऑडियन्साक हो एक खासा ताच्या काळजांतल्यान ताच्या मनांतल्यान ताच्या रोगतान एक बरेच घोटायेन तो भायर सरलेलो कांत खरेंच आमी जेन्ना एकांत लायव्ह आमकां दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा ते कानांनी आयकोंक मेळटात आमी खरेंच दादोशी जातात कारण जेन्ना तो कांत म्हणटालो ताची उमेद ह्या कानांतल्यान दिश्टी पडटाली ज्याक रेस्पेदान हे मुखार तातूंत आसा त्या पासून हांव तुजे लागीं विनंती करता रेस्पेदान तुवें जायत्या डायरेक्टरांची नांवां घेतल्यात आनी रेस्पेदान तूं कितले तियात्र न्हेसलो आयज पासून हें सांगचो ना हांव जायते तियात्रान नाशिल्लो पयलो म्हणटा तुका हांवें थोडें सांगलां पयलो म्हणटा हांव इस्ट क्लासून जॉल मायलो मर्सिडीज फुलान म्हाका पयलो म्हणटा कितले सुमार तियात्र जाले म्हाका दिसता अनिल कुमार बी आहा तितून मागीर फिलीप आल्मेदा इलाग्रेस बी आहा तेका नाशिल्लो आनी पूण सिनियरान नाचिल्ले ते पूण आनी म्हाका दिसना सांगोंक गेले जाल्यार पेज देखून पावपा ना हांव कोणा नाचिल्लो म्हणजे जिवीत म्हाका जालें आतां फोन आसा 3 वर्सां पूण स्टेज आसतली म्हाका कित्याक म्हाका 50 इयर्स सो 20 इयर्सांनी पडे हांव नाचूंक लागलो सो हांव सदां हॅपी जाता पूण डायरेक्टर पूण सिनियरान रसवनान नाचलो स्वता एमर्जन्सी पिटेर दुयेन तो डिकोस्टा पडलो दुयेन तेन्ना म्हजे पयलीं पिटेर आनी वयलो सेले येयले आनी हांवें ताका रसवना स्वता तेन्ना आपोवन सांगलो मुगे हेडा नासलो तो आतां संपलो तो पूण तेणें रसवनान म्हाका बरो सहकार दिलो आनी तेणें म्हाका बरे भाशेन फारीक केलो आनी रसवनाक हांव देव बरें करता कित्याक म्हणटा कित्याक ताका हांव MLC गेलो तेन्ना जायते जाण हांव MLC तियात्र हांव गेलो पूण कोणेच म्हाका नागोवं ना हांव सदां तेचो उपकार कित्याक पाशकोलाचो म्हणाका सगळ्यांचो पूण खाला म्हजी खाडजां ती केन्ना देवान सांगलो तुजी तकल्यांतली आनी तुजी इतलें तुज्यान केन्नाच व्हरपाक जायना तुगे तें तुगेलें न्हय तें दुसऱ्या हय हें आमकां जेकान एक रेस्पेदान जे भाशेन ताणें सगळ्यांक रेस्पेद दिला ऑडियन्साकूय रेस्पेद दिला मिडियाकूय रेस्पेद दिला तेच भाशेन रेस्पेदान सांगला आमी ताचो एक रेस्पेदान ताचो खेळाचो व्हिडियो पळोवया तातूंत म्हाका लस जाता मुगे आतां चेडा व्हडलो इस्कुला वयता आनी एक इस्कुला पांय ताका बस केलो न्ही बस घरा येता पूण कित सांगपा तुमकां इस्कुला एक दीस बस बंद पडली काणे बांदा गोटी येयली आनी मुगे भुरग्याक चोळून धाडला जोरी तर भुरग्या तरी कोणी तो चोन वयलो जाल्यार जबाबदार कोण प्रिंसिपल टिचरी क्लास टिचरी ओ भुरग्यां वता ती बायलो आनी तो बेबदो ड्रायव्हर चलयता आनी ते बसीन हांव हेतून दोन पाटे कावच पडे आनी तुमकां सांगता केसो त्रास केला त्या भुरग्या सगळ्यान
मागिले उदोरी दारा उदोरी मार सांगो सांगो उदोरी दारा सांगो तुम्ही बघता इस्कोला किती आमका बोरी बोलता कोणी किती केल्या वाटे पगार बोलता आणि तुम्ही केल्या रे दिसोर रात्रीला कोला जीव सांगा सदा दोरग येता पगार दाल्या बोलता कोणीचे इदिन बोलता तिगा उस्माता सोना दोन मार्गाने बाला कोणेता कोला जीव सांगा सदा दोरग येता मुलग्या कोपाची बायकी पगार दाल्या बोलता कोणीचे इदिन बोलता तिगा उस्माता सोना दोन मार्गाने बाला कोणेता सोना दोन मार्गाने बाला कोणेता दादा दादा ती गाणी माझा बॉस पोळी बॉस दादा आणि ती भुरग्यां सोपा पाय लागलो ती दादा ती नाच जाली ती कोण दादल्या मारा गेली दादा मिलो दादा सांगलो बाबा जसे को हम मुझे इसला गाताय आणि पेमेंट में कॅलेंडराचे नोटीस आताय एक्झाम बस भुरग्या बसो दी नाही मू हां येतोय मागे बॉसी पडे आहे ते पिताय आणि एसको भुरग्यांचे पायला तर त्रास होताय त्याक लागो तुम्ही सारखे चिडू कराय इसकला बसनू सगळ्या फारीव करे भुरग्यां ती सोपा बायल आसा ती बसी सारखी जे शिकोय ये मुग्या भुरग्या गोडले म्हाका दूख दिसता दादा आमका इतला होत ना दादा मातलो कितले तू अरे तू बुरगा बरे शिकपाचो शिकवण मुनी अरे बाबा दिसला तर असो त्रास कोता जाय तू टीचर प्रिन्सिपल म्हणा बॉस म्हणा का तू ड्रायव्हर तू बाबा रागा जाय नका एवढं बसेस का दिसलं त्याच्यासाठी काम बनायला असू नाही का गुड दादा गुड दादा जॅक ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच जे भाशेन तुवें आमच्या पिटराक स्वर्गीचे राज मागला तेच भाशेन ह्या वेळार ताच्या फॅमिलीक आमी ही कार्यावळ भेटोवया खिरीत पिटराच्या नांवान तुका कितें दिसता आनीक ही कार्यावळ आमी खिरीत आयज पिटर डिकॉस्टा जो आमच्या मदलो एक कडेगांठ कॉमेडियन एक नॅचरल कॉमेडियन आमच्या मदलो सोंपला ताच्या फॅमिली पासत दुखेस्त फॅमिली पासत ही आयची कार्यावळ आमी भेटयता आमच्या ऑडियन्सा लागीं मागता ताचे पासत खिरीत मागणी करूंक तर जॅक तुजी जी भुरगीं आसात तांकां हे तुजे कलेचे गुण येवंक ना देवतान बाबा सांगपा म्हळ्यार तुका मुगे चड चेड्यातूर येवपा ना ती म्हाका ते चेडवा कित्याक मुगे चेड मोठे नाचपा एकदम हुशार मुगे धाकले व्हडीस आसा चेड आहा ते पूण बाबा मुगे येवपा ना कित्याक तो मरे शिंकपा चड हुशार आनी सारको बाबा भाशेनू तो ताका म्युजीक बी कोण लायना पूण शिंकपा मातशें हुशार हांव मागता मुगे भुरग्याकूय बरो शिकोन पूण चड जाल्यार म्हाका दिसता बाबा भाशेन जातलें म्हणून फ्युचर आतां तांची पिराय कितली आसा आतां मुगे बाब चेड्या 12 वर्सांचो आनी मुगे बाय ह्या व्हडीस वर्साचें पूण रेडियो म्युजीक लायल्यार पुरो फकत नाचोंक वचता सो हांव मुगे भुरग्यांचें चोवन खुशाल कोण भोगत म्हाका कित्याक लोकांक सांगूं सोदिता जेन्ना कोणूय तियात्रीस जरी तुगे भुरग्यां तरी मुखार वयता तियात्रीस जावपा तुम ते केन्ना हाडयना जॅक आनीक एक गजाल उलयता आसतनाच म्हाका उगडास आयलो आमचे जायते ऑडियन्स जायते फावटी आमचे जे कॉमेडियन आसात तांचे क्रिटिक्स करतात की जायतीं पोजडी उतरां ते आपल्या उलोवपांतल्यान जावं कॉमेडींतल्यान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी जायते फावटी डिसेंट ऑडियन्स आमच्या मुखार आसता पाद्री आसतात सिस्टरी आसतात बरे रीत देगीचे मनीस बरे समाजान वावुरपी बरे नागरीक आसतात तांकां जेन्ना हें तोंडांतल्यान भायर सरता तेन्ना अडचण जाता हाचें तुजें मत कितें हांव सांगो सोरी तें म्हणटा न्हू प्लातील बायचो उगडास करता आजून जितें आहा तें म्हाका सदां म्हणटालें हांव पाशकोला तियात्र आसतना मय तियात्र पुरास ते गेलो गोवानी बायल पाशकोलाचो बाबा जॅक म्हणपा लागलें जितू चालवलो बुज बारबो चोय म्हणपा लागले आम सिनियर म्हणपा लागले आम बरें नांव दिलें पूण बजडें उतर केन्ना स्टेजी म्हणनाका म्हणपा लागले फ्युचर तूं सांटो म्हणपा लागलें प्लातील आज हांव प्लातील बाय रेस्पेक्ट दिता कित्याक हांवें तें हांव शिकयलो देखून आज हांवें म्हज्या जिवितानू जायते येत नाचिलो पूण मेजू मेळपा न्हय पूण पदरें उतर हांवें केन्ना म्हणना आनी हांव जिता वचून कोणाक तियात्र नाचत जाल्यार पदरें उतर हांवें केन्ना म्हणपा ना फकत हांव लोकांक आसलो म्हगे बॉडी मुवमेंट तर आमचे जे ऑडियन्स आसात आमच्या मुखार आयज कार्यावळ पळयतात आनी खेरीतपणी पालकाचेर नवे तरणाटे विनोदी कलाकार पावलां मारतात
तांकां तूं कितें सांगूंक सोद हांव तांकां सांगो सोदिता चोय कोण एक जाणटे मनीस सिनियर तुका सांगता तेंगे तूं मायकाय कित्याक ते हे भाशेन जाणटे मनीस आदले तेंपार हांव आमगेलो कोण ते आंतोन मेनीस म्हणा सोजा बॉय हांव तेजे बरोबर नाचलां एंटेनी थ्रुकिन्स कॉप्रो तो जायते एंटेनीस फॅल्सी हांव तेंचे बरोबर नाचलां आनी ती हांव सोदां सांगतालीं बरी दीख दिली आमी कित्याक तुमकां बाबा फ्युचर हांव तेंका सोदां हार घालिता ती बरें सांगताय ती आनी आतां भुरग्यां पळय वच सोटाय कॉमेडी कितें कोताय त्या मोगे भाशा हांव तेंका सांगो सोदिता तूं पोजडी म्हणटी कॉमेडी केन्ना कोनाकाय कित्याक पोजडी कॉमेडी म्हणटा तूं केन्ना एक तियात्रांतून वचत तुगे बायले घेवन आनी तूं बोत न्ही कोदलाचे आनी जरी तर एक पोजडी उतर म्हणलें एक कॉमेडियनान तुगे बायल मन कोना घातली आनी तुजी बायल मागीर तूं सांगता बाबा ही पोजडी कॉमेडी आमी गाया सो आतां सगळे कॉमेडियन कोणूक लायक जायनाय जेन्ना हांव तुका लायक जाता म्हूण तेका लायक जाता म्हूण कित्याक आती हाय बा दाबोटां सो दाबोटां तुले न्हू 2 बोटां लायक जाता आनी हेर बोटां तुका लायक जायना कित्याक सगळे कॉमेडियन सगळ्यांकूय लायक जायनाय कोण एकलो लायक जाल्यार तेका लायक जायना तेश कोन्न सो हांव कितें म्हणटा पजळी उतर तुमी केन्ना म्हणा आनी नांव जोड हांचे भाशेन जे कितें कला भाशेन बरें कितें घेवन आय आनी हांव सदांच हे भाशेन भुरग्यांक तुमी ऑडियन्साकूय सांगता आमगेल्या तुमी आतां मुगे 2 उतर आयकलें ती तुमकां देव बरें कर म्हणटा आनी कोण भुरगो कोण वयर स्वता न्हू पजडे उतर म्हणून तेका सांगाय तुमी वचोन स्टेज जात्रेक सांगाय की पजडे उतर बाबा तूं म्हणाका कित्याक हिंगा गोवानी बायल आहाय आनी तेन्ना आमगे पजडे उतर म्हणटे कोंकणी पालकार म्हणटे डेप जातले आनी लायफा म्हणटे केन्ना येवपना आनी तियात्र म्हणटे सारके क्लीन जातले तेन्ना लोक तोंडा मातलो आमच्या कित्याक जगडे कोलवा तुम्ही बरें खेळाडो एक तुगे पॉझिटिव उतरना वेरी फॅमिली प्ले क्लीन प्ले आमचे ज्याक आमी कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां म्हजी ईमेल आय डी teotoni@rate.prudentmedia.in आमी आतां धाकटोसो क्लिप पळयतात आनी परत आमी खेळाच्या मांडार चल देवा निर्मिलेले चुकोना आनी सोळ्या डोयलेले पिकोन आणि पोळो थंय कितलो कुशल पण दोल जाल्यार ताजो वास ईश्वर रावना सारकें म्हणजे अरे धोळती रे हांव मुटा तुगे जेवणा बस आसतो ना तूं हे उश्टी बस कित्याक रावता आदे बेकामेकाच्या मोगान आसली आनी तोच मोग देवान आमकां परत देवान दिलो ना तूं दुसऱ्याक चोन हाडा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन विदाउट लायसन्स धोळती रे अरे तुझे दोळे फुटल्यात आमचे बरे पडतो कोणाचे दोळे मुश फुटलो नाही दोळे फुटले आलेले जात तुझी आर्गासामा हांवूच नको जीव वे जाणटेल्याचो कित्याक ग्रॉस करिना हांव जाणटे जालो तो जाण तिथे होकान कोता न्हू अरे हांव तुगे हाशिया पायस भाव हांव कदा जालो जाल्यार आनी एक आसता हे घरान जाव यू ब्लडी लाळी एक पाव आयज किरीतपणी तुवें म्हज्या सांगाताक थोडो वेळ सारलो आनीक तुवें उक्त्या मनान म्हजे लागीं भासाभास केली त्या पासत सोबे मजार प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच तुमच्या सांगाताक आनी किरीतपणी जगाच्या सांगाताक माणका मोती ह्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां विवा